माणूस आयज बंद दवरलेली जे रस्त्याक क्रॅक येता म्हणून आनी जेन्ना एक रस्त्याक क्रॅक येता म्हणून तेणी माणूस बंद दवरली आनी माणूस बंद आसतना तोरी माणूस काडटा आनी माणूस काडटा आसतना ही मानसीक धोको बसता आनी धोको बसून आयज एक कालाफरान सगळ्या लोकांक त्रास जाल्या आनी हे त्रास एकलो कोण जेयता आनी शेंबोरांनी लोक त्रास काडटा हे सगळे हेजेर सील मारलेलो आसतना ही माणूस काडटा हे जावंक पडना आनी हे कालाफरान अशें जावन आमी आमचे हे पिड्यार करून उडयता आनी आमच्या लोकांक त्रास जाता ते बंद जावचे म्हणून हांव आमच्या सरकारा कडेन आनी आमच्या लोकां कडेन मागता। हांव चार्ल्स डिसूजा एक्चुली हांव वाडी मेर्सेद मोरमियो ग्राम हेच सेम प्रॉब्लेम आमचे वाडयेनूय केला ही कवडां पॅक करता हे नुस्तें मारूंक जाय चड बुडयता शेतान नुस्तें चड मारूंक जाय म्हणून हे पॅक करता हें आतां कितें कवडां ऑटोमॅटीक ओपन जाता क्लोज लो टायडाचेर ओपन जाता हें उदक भायर वचपाक आनी हाय टायडाचेर पॅक जाता म्हणजे भायलें उदक भितर येना जावपाक पूण हे सगळे मानशेकार हे अशें करता आनी आमची शेतां गांव बुडयता आनी आयज मामलादार कितेंच पळयना आयज मामलादारांचेर एक्शन घेवंक जाय ह्या असल्या मनशाच्या मानशेकारांचेर एक्शन घेवंक जाय हे डिस्ट्रॉय करता पळय ते आमचे पण ताणें कितें ते लाकूड लावन दवरला त्या खातीर ओपन जायना ते होय ताका फुटयो मारल्या आमी म्हणटा फुटयो मारल्या पळय तुवें कितें दिसता तुवें पयल्या तो दांडे पयल्या ते सगळ्याक दांडे मारले अशे ते लावपाक जाय ते लावपाक जायना कायदोच ना इट इज इल्लीगल हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय The issue here were the floods, and if you seen yesterday, the road was completely inundated with water, and it was a problem for people to commute, and that was happening because the sluice gate was closed. So I've given instructions now for the gate to be opened, and it will be kept open till the water recedes, till the high tide comes in. He can tell you the remaining. I think he's been calling up. No one was listening to him. That's the reason I came here, and I've given instructions about what to do, and they will follow my instructions. I've given them strict instructions of what what's to action be done. will be taken to people who have closed the sluice gates? They keep locking it, putting stones or something. I have informed Franklin about what to do, and he will follow whatever procedure I have told him. And then auctions will start on the sluice gate somewhere in November. So everything will fall in order soon. कितें इशू कितें इश्यू म्हटल्यार 3 दीस जाले पयलेच हांवें असेंब्लीक रेज केला तेन्ना म्हाका मंत्र्यान इन्शुरन्स दिले आनी नोट धाडलो टू ओपन दीस स्लूज गेट म्हणून कित्याक उदक बत्तालें आनी शेतांनी वचोन शेतकार म्हाज्या दारान आयले तेन्ना मावलो शेतां मावलो कुणग्यो पुसल्यो म्हणून कुणग्यो पुसल्यो तेन्ना मंत्र्याचे नदरे काडले मंत्र्यान म्हाका ताबडतोब उतर दिलें आनी विदीन नो टायम नोट धाडलो आनी मामलेदाराक सांगलें ओपन कर म्हणून पण मामलेदार हॅव नॉट एक्टेड इन टायम सो एकूय खबर ना कितें आनी सकयल तेजे डावन लायन्स कोण शेतकार कमिटी ती म्हणटा आपणे फुडें कोण येवंक ना पूण आयज अशें जावंक पावलें 3 दीस जाले उदीक भरलें थिंगा उदकाचो लोट स्कुलाच्या भुरग्यांक त्रास स्कुटरी पळय वयता ते बंद पडटा सगल्यो स्कुटरी बंद पडटा आनी सगळ्याकूच गाडयो बंद पडटा तेका लागून अशें थारायलें काल मंत्र्याच्या फुड्यान गेलो ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या फुड्यान गेलो मॅडमीक सांगलें दीस द कॉल शी इमिजिएटली कॉल द मामलादार until at 10 o'clock I am coming here. I am really thankful to her because she has promptly acted, and even the deputy speaker of our assembly, Mr. Isidore, have come to see her because he passes this side every day. He has come. I am very much grateful to them, and honorable minister have directed the Mamladar and the AK within 1 hour's time. All these gates should be open so that the Kalapur, the Santa Cruz people will get relief. The water will drain from Ban to the river. माणसेचे पावणे जावंक ना कस्टोडियन इज द मामलादार ऑफ दीस माणूस मामलेदाराची ड्युटी आसली येवन हिंगा सगळें पळोवपाची जेन्ना हांव ते कंटिन्युअसली फोनार उलयतालो काल उलयलो 3 फावटी 3 येता म्हणूंक लागलो खंय गेलो हांव नगो आतां हांवें शेतकारा कडच्यान आयकलां की थिंगा खावटें पडलां म्हणून दॅट हॅज टू बी आय रिक्वेस्ट द WRD मिनिस्टर टू टेक अप द रिपेर्स इमिजिएटली आतां जरी तर तेणें सांगताच उक्तें केलें जाल्यार इतले लोकांक त्रास जावपाक नासले आनी लोकांक ह्या रस्त्यार येवपाक नाका आनी सेकेंड थींग व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट हे माणसो उक्त्यो कोत्ता बऱ्यो जरी तर हिंगा कोणूय माणसांक फातर जाल्यार कवड मोडटा आनी कवडा मोडो जाल्यार आख्खो दर्या जातलो आनी उदीक सगळ्याक पावतली द ऑथॉरिटीज वील बी held responsible and to make they have to remove the stones which are put down this thing doors they जरी तर पुलीस हाडून हिंगा दवरू आनी कितें करूं हिंगा मोडो जाल्यार they will be held responsible and I will request the honorable revenue minister to take strict action on this.
ते कोणाकडे आता सध्या माणूस This is with the Manas with the Mamladar. No action has been taken. But how the local people are interfering with this? सी हांव नको तें हांव जाणा कितें आतां शेतकार आमचे 2-3 जाणां ते हिंगा जाव लायता आनी इलिगली जाव लायता आनी तशेंच मामलादार आतां हेका लेटर धाडटलो पुलिशेक जरी तर हिंगा मानसीक जाव लायता जाल्यार दे वील बी अरेस्टेड.